जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा तुवें म्हाका सगळें दाखोवन दिलें, म्हाका सगळें गोमून आयलें. तेन्ना सर्वेस्परा तांच्यो मान्न्यो पळयोवंक तुवें म्हजे दोळे उगडले. पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरतात तसल्या विस्वाशी मेंढऱ्या सारको जालो. म्हजो घात घेवपाक कितें येवजितात तें हांव नकळो जालो. जीव आसतनाच झाड कातरून उडोवया. जिव्या मनशाचे प्रितुमे वेलो ताका उमटून काडुया. ताच्या नांवाचो पर्यान आनी उगडास उठचोच न्हय. असली तांची गुपीत कल्पना. पूण तूं सर्वेस्परा न्यायनितीन मनसुबी करताय. काळजा मनाचो तूं थाव घेताय. तर ह्या लोकांचो सूद घेतलोय तो म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें सगळें तुज्या हातांत सोडलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हणुया, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हजे पातीक लागलोल्या हातांतलो म्हाका वाटाय, म्हाका निवार. नाजाल्यार शिवा भाशेन कोणूय म्हाका ओडून व्हरतलो आनी म्हजे कुडक्यान कुडके कुडतलो. तेन्ना कोण म्हाका सोडयतलो? जबाब, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. काळजान हांव प्रमाणीक आनी निरअपराधी. म्हाका फावो तो निवाडो दी सर्वेस्परा. तूं मनाचो आनी काळजाचो थाव घेताय. तर पातक्यांच्या नोटशेपणाचो नाश कर आनी प्रमाणीक मनशांक थीर करून दवर, नितीवंत देवा. जबाब, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. देव म्हजो दाळ, तो म्हजो राखण करता. प्रमाणीक काळजाच्यांक तो सांबाळटा. म्हजो देव म्हणल्यार नितीवंत, मनसुबीदार. रोखडोच ताचो राग चडना. सगळ्या वेळार तो भेन दाखयता. जबाब, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. जुआंव परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू उलयतालो ते आयकून कांय जाणांनी म्हणलें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें, होच हो अभिषिक्त. पूण हेरांनी म्हणलें, अभिषिक्त गालिल्यांतलो येवंक शकता. अभिषिक्त देवाचे सोस्तींतलो आनी दाविदाच्या बेथलेहेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकार ना. अशी ताचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाणां ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार परम याजनिकां आनी फारिसेवां चडशीं परतून गेले. हांणी तांकां म्हणलें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना. फारिसेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसवल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिसेवांतल्या कोणे तरी ताचेर विस्वास दवरलो म्हूण आसा? पूण हो लोक शास्त्राची ओळख नासलोलो, पाड पडलोलो. तांचे मदें निकोदेम आसलो, जेजूसी आदीं आयलोलो तो. ताणें तांकां म्हणलें, एका मनशाचे पयल्या आयकल्ल्या बगर आनी तो कितें करता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचे शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत? ताणें म्हणलें, तुमी बी गालिलकार?
चवकशी करून पळय आनी तुका कळोन येतलें की एकलोय प्रवादी गलिल्यांतलो उपजो ना. ते आपआपल्या घरा परतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. अशी ताचे विशीं लोकांमध्ये फूट पडली. कांय जाण ताका दवरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना. नियाळाक आदार. कोविड-19 महामारी सुरू जाल्ली तेन्ना ही पिडा कसली ती कोणाकूच खबर नासली. लोक पिडेन पडटालो आनी मरतालो. जायत्या लोकांन वेळ करी नासतना वॅक्सीन घेतलें आनी सरकारी कायदे पाळले. पूण हेरांनी वॅक्सिनाचे विरुद्ध वांकडी म्हायती शिपडायली आनी लॉकडावनाक आड मोर्चा लेगून काडले. ही महामारी आजून कबार जावंक ना. तरूय पूण लोक तो झवीत घेता आसतना आपणाचो जीव आनी दुसऱ्यांचो जीव संकश्टांत घालता. जुदेवांक जेजूची सारकी ओळख नासलोली म्हूण आयच्या शुभ वर्तमान आमकां कळीत करता. तांकां ताच्या मनीस जल्माची ओळख नासली. तशेंच तांकां ताच्या देवपणाची ओळख नासली. आमकां जेजूची ओळख आनी अनुभव आसा जायत. म्हाका जेजू कोण जायत? एक मिलाग्री करपी, म्हज्या गरजांक पावपी, खास्त लावपी, पयस आसलोलो देव? अशें जाल्यार आमी चुकता. जेजूची नीज ओळख घेवन ताचेर हांव खोल भावार्थ दवरतलो जाल्यार हांवें पवित्र पुस्तकाची आनी पवित्र सोबेची शिकवणीची ओळख घेवंक गरज. जर पवित्र पुस्तक आमकां जेजूच्या सोडवणीच्या जिविताची आनी मुन्यारपणाची खबर दिता जाल्यार पवित्र सोबेची शिकवण आमकां आमच्या भावार्थाची समजणी दिता आनी आमचो भावार्थ जिवंक आमकां वाट दाखयता. मागणें. पवित्र पुस्तकांत आनी पवित्र सोबेची शिकवणींत तुजी ओळख घेवंक आमचेशी राव जेजू.